वेदश्रीचो घोव माव आनी मायचो अटकपूर्व जामीन अर्ज कोर्टान भायर मारून 4 दीस जाले तरी पुलिसांक अजून तांचो कांयच पत्तो लागूंक ना। तिगाय आरोपींनी हायकोर्टात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज घाला। ह्या तिगांकय फरारी घोशीत करचे म्हण मडगांव पुलिसांनी यत्न चलयल्यात। कोर्टान आरोपी परब फामिली आड अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढला। इतल्या मजगतीं मडगांवच्या पुलिसांनी आरोपी आड लुकआउट नोटीस काढली। वेदश्री परबान आत्महत्या केल्यार 13 दीस आनी आरोपींचो अटकपूर्व जामीन अर्ज कोर्टान भायर मारून 4 दीस जाले तरी मडगांव पुलिसांक दुबावीत आरोपींचो कांयच पत्तो लागूंक ना। मात वेदश्रीचो घोव योगेश परब, माव आत्माराम परब आनी माय अमिता परबान अटकपूर्व जामिना खातीर हायकोर्टान अर्ज केला। ह्या अर्जाचेर बिरेस्तारा सुनावणी जातली। इतले मजगतीं ह्या अर्जाक विरोध करपा खातीर वेदश्रीच्या आवयन हायकोर्टान अर्ज केला। वेदश्रीच्या 12व्या निमतान आरोपींनी सोमारा दिसाळ्यांनी आर्गां ओपपी जायरात दिल्या। अटकपूर्व जामीन अर्ज भायर मारून 4 दीस जाले तरी पुलिसांक तिगाय आरोपींचो अजून पत्तो लागूंक ना। ह्या तिगाय आरोपींक फरारी घोशीत करचे म्हूण पुलिसांनी कोर्टान अर्ज केला। तिगूय आरोपींक फरारी घोशीत केल्या उपरांत तांची मालमत्ता जप्त करूं येता अशें पुलीस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसायन सांगले। Today we have approached court to issue non-bailable warrant in the case. Non-bailable warrant against the accused. So what is going to be in further in that? Let court decide. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार। ब्लॅकमेल करून पैसे करपाक केशी घालपी एक्टिविस्टांचो सरकार कायदो करून बंदोबस्त करतलो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। खरेच बरो वावर करपी कांय NGO आनी एक्टिविस्ट आसात, मात कांय मिडिया पब्लिसिटी घेवन पैसो करपाक केशी घालून ब्लॅकमेल करपी आदोगाद आनी सरकारी कर्मचाऱ्यांसारखेले लोक आसात। तांचो पंचनामो करून नाड्यो आवयटले म्हूण मुख्यमंत्र्यान शिटकावणी दिल्या। प्रमोद सावंतान असल्या NGOक पैसो खंयच्यान येता काय म्हूण विशय काडिल्लो। Fear and anxiety in the mind of law-abiding citizen of Goa due to the false complaint at police, also the various other forum made by the some people and so-called NGOs with the malafide intentions, either the blackmail or to grab the money. The steps government intend to take to control this means. Foreign funding, कितलेशात NGO foreign funding येता, even though गोंयान खरोखरूच ताजो गव्हर्मेंटाचो कितें तरी तेजेर कंट्रोल आसा काय कितें काय ते फॉरेन फंडींग घेवन हांगासर लोकांक परत ट्रॅप करपाचो जो प्रयत्न करता हो गव्हर्मेंटान सांगचो। तुवें ताका फॉरेन फंडींग म्हणलें, तें फॉरेन फंडींग तांकां गरजूच ना। दे फंड देमसेल्फ बाय दीस एक्टिविटीज। आतां उदाहरण हांव पळयतालो, हाज्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें कितें तरी करचें पडटलें ताका। तो काशिनाथ शेटे म्हणून एक आहा व्यक्ती, गव्हर्मेंट सर्वंट, इफ ही गोज टू एनी कोर्ट, we will come with legislation, not during this assembly, after discussing with people that spurious and litigant by nature habit. काही जाण SMS धाडटा, अत्यंत बदनामीकारक SMS आसता। एक लॉयर आसा फामाद, म्हाका नांव घेवन बेटे म्हज्या तोंडान विटाळ हाडपाचो ना। केवळ एखादी गजाल मनशाक अडचणीन हाडपाक कायद्याचो दुरुपयोग करणारे जे लोक आसा तांच्या विरुद्ध सरकार कायद्यानूच कारवाई करतले आनी ताज्या खातीर लागणारी योग्य ते लेजिस्लेशन फुडल्या असेंब्ली पयलीं येतलें, इतलें तुका हांव प्रॉमीस दिता। ह्या लोकांक खरें म्हणजे हांची इन्वेस्टिगेशन करूंक जाय आनी हांव करतलो। कोणें कितले फ्लॅट घेतल्या पळय, खंयच्या बिल्डराक ब्लॅकमेल करून आनी खंयच्या केशींनी ते भिवन पळून गेले, सगळ्यांकूच बदनाम करप बरोबर न्हय। आसात ते दोग तीग जाण, दोग चौग जाण आसा, जेन्युइन आसा त्यो तांच्यानी जरूर करच्यो। पोमुर्फाच्या झरीचे काम करून पर्यटन खात्यान ही झर पंचायतीच्या ताब्यात दिवची म्हूण थंयच्या ग्रामपंचायत मागता। 4 वर्सां फाटीं सरकारान लाखांनी रुपया मोडून ह्या झरीचें काम केल्लें, मात आतां थंय कोणाचेंच लक्ष नासल्यान झरीची सामकी वाट लागल्या। ह्या प्रकल्पाची जबाबदारी घेवंक आतां पंचायत फुडें सरल्या। पोंबुर्फा गांवांतली झर गोंयभर फामाद आसा। शेकड्यांनी लोक हांगा येतात। त्या खातीर 2010 वर्सा गोंय सरकारान लाखांनी रुपया मोडून ह्या झरीर सगळ्यो सुविधा उपलब्ध केल्ल्यो, मात सध्या ह्या झरीचेर सामकी अवतिकाय आयल्या। सबंद गोंयांत हे झरीचे फामाद आसा, आमकां निसर्गाचें हें देणें आसा, जेणे करून खुबसो लोक हे झरीचेर येता न्हांवपाक, तांकां दोळे येतात जावं ते एकदम आरोग्याच्या दृश्टीन एकदम बरी आसता। खुबसो लोक हांगासून उदक भरून सुद्दां घरा कडेन व्हरतात, अशी ह्या झरीची देणगी आसा, आमकां निसर्गान दिल्ली आसा।
पूण हांगासर जी पळय इतली सुंदर ही झर आसा पूण हांगा स्वच्छता ना ती सरकारान हेजेर ताबडतोब लक्ष घालून ही झर एक सोबीत सुंदर अशी पणफेकारांक करून दिवची. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान हे झरीची उदरगत करून पंचायती कडेन दिवची अशी मागणी ग्रामसभेन केल्या. चेंजिंग रूम जे आसा जे टॉयलेट जे आसा पळय ते सारखे वापरण्याचो ते कंडिशनान नासले. प्रत्येक जे लोक जो हांगासर विजीट करपाक येता तेंचो सगळ्यांची हांगासर कंप्लेन आसली ह्या सोयी बद्दल. तेन्ना हो विशय आमी फाटल्या ग्रामसभेन घेतला आनी ग्रामसभेन सगळ्यांच्या अनुमतीन अशें ठरयल्लें आसा की आमचे जे विलेज काबराल जे आसा टुरिजमाचे तेंच्यांनी प्रपोजल जो मांडलेलो आसा की झरीचे जे सगळे जे सोयी सुविधा आसा त्यो अपडेट करून पंचायतीक ही जर स्वाधीन करची तर तेजेर सगळ्यांची सहमती जाल्ली आसा आनी त्या प्रमाणे तांकां थंयसर आमचो प्रस्ताव धाडपाचो असो सगळ्यांनी ठरयल्लो आसा. पोंबुर्फेच्यान श्यामसुंदर फडते. घेऊया एक विराम.